पणजे बस स्टँडा लागसार आशिल्लो हो तो मल्टी लेवल कार पार्किंग सर्व्हिस प्रकल्प। प्रकल्पाचो खर्चाचो एस्टिमेट केल्लो 20 कोटी 44 लाख। MS वेंकटराव इन्फ्रा प्रोजेक्ट्साक 21 कोटी 78 लाखांक टेंडर गेले। 2016 प्रकल्प पुराय जाता म्हणसर पावलो 37 कोटी वयर, एस्टिमेटा परस जवळजवळ दोबराद। प्रकल्प उबारून गोवा टुरिझम डेव्हलपमेंट महामंडळ GTDC कडेन दिलो। ते उपरांत GTDCन पार्किंग फी घेवंक एजन्सी नेमूंक टेंडर काडूंक जाय आशिल्ले, मात तशें जालेंच ना। आता फिजिबिलिटी रिपोर्ट पळयात। लोटस एनवायरमेंटाच्या फिजिबिलिटी रिपोर्टा प्रमाण कार पार्किंग प्रकल्पांत दिसाक 1150 ते 1350 मोटारी येवंक शकता। ह्या प्रकल्पांतल्यान वर्साक 83 लाख ते 1 कोटी 43 लाख रुपया येणावळ येवंक शकता। मात फिजिबिलिटी रिपोर्टा प्रमाण कांयच जाल्लें दिसना। वेल्यान मेंटेनन्साच्या नांवान प्रकल्पाचेर 90 लाखां वयर कट दिल्यात। 2016 ते जून 2019 मेरेन कार पार्किंग प्रकल्पा वरवीं सरकाराच्या हातार फक्त 4,43,000 रुपया। GTDCन ह्या प्रकल्पाचे मेंटेनन्साचेर मोडले 90,46,000 रुपया। 2016 सावन आतां मेरेन GTDCन कार पार्किंग फी घेवंक एजन्सीच नेमिल्ली ना। एका एक्टिविस्टाचे RTI प्रश्नांतल्यान उक्ताडार आयिल्ली ही म्हायती। राजधानीतल्या गाडयांचे कंजेशन उणें जावचे, शारांत वा जेटी, क्रूज वा कॅसिनोंचेर वतल्या लोकांनी गाडयो थंय पार्क करून वचपाचे, अशें म्हूण पार्किंग फॅसिलिटी कमर्शियल नजरेन उबी केल्ली। हजारांनी कोट्यांची रिणां गोंयकारांच्या माथ्यार मारून बेवारस वडयल्ल्या कितल्याशाच सरकारी प्रकल्पांतलो आनीक एक प्रकल्प। प्रुडंटा खातीर सिनियर रिपोर्टर महेश गाडी आनी व्हिडिओ जर्नलिस्ट शिरीष कुंकळेकार।